मंगलम. नमस्कार. सार्ध पंचशतमानोत्सव विजृंभणेच्यान चालू आसा. आमगे वर्साचे आता माविन कुरवेचे श्री संतोष भट हांणी. संतोष माम, तुमगेले एक्सपिरियन्स, ओवरऑल एक्सपिरियन्स तुम्ही पळयले, आज हवनान तुम्ही परफॉर्म केले. कशें दिसता रस तुमकां टोटली एक मठाचे एक नवीन रूप एक हे इव्हेंट पळोवन घेवन? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः. ब्रह्मांता गुरुवत्साक्षादिष्टं दैवं श्रीयपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य संतु मे जन्मजन्मनि. आज प्रथमतः सीतापती रामचंद्राक नमस्कार करून वृंदावनस्थ गुरुवर्याक नतमस्तक जाऊन आज आमगेले पीठाधिपती विद्याधीश स्वाम्याक नमस्कार करून आज आमगे जिवना भितरची आम्ही अविस्मरणीय दिवस म्हणटाचे, म्हळ्यार सुवर्णाक्षरान बरो तसो दिवस. कसो लायक म्हळ्यार आमगे जिवना भितर आमगेले स्वाम्यान एक आमके व्हड एक जीवन पावन करतसर एक पावन करतसर एक भाग्य प्राप्त केले. कसं लायक म्हणून सांगल्यार आमगेले गोकर्ण प्रतिगाडी जिवत्त मठाचे 5.5 वर्ष संपूर्ण जाल्लो वयल्यान आमगेले स्वाम्यान मना भितर कसो विचार आयलो म्हणून आमकां कळना. कसं लायक म्हळ्यार तांणी एक आमगेले समाज एकत्र जावका आनी आमगेले समाजाच्या मुखा लोकाल पिळगी बरी जावका, देशा बरी जावका, राष्ट्रा बरी जावका अशें म्हणून विचार करून तांणी 550 कोटी रामनाम जप यज्ञानुष्ठान कोरका म्हणून संकल्प केलो. म्हळ्यार हे सहान काम न्ही. कसं आसा, हे मनुष्य मातान करचें न्ही. स्वाम्याक तर विचार आयलो म्हळ्यार रामदेवान तांकां एक विचार दिलो. कसं म्हळ्यार पक्षाक आज 550 कोटी रामनाम यज्ञ जावचें म्हळ्यार हे एक साधारण काम न्ही. कसं लायक म्हळ्यार प्रत्येक केंद्रां भितर प्रत्येक लोकांनी एक स्वाम्याचेर विश्वास दवरून घेवन स्वाम्याक सांगेल उतराचेर उत्तर पालन करून घेवन प्रत्येक लोकांनी आमगेले मोठू आमगे समाज आमगेले स्वाम्यान सांगलें म्हण भक्तीन प्रत्येक केंद्राक तांगेले एक मना प्रकार तांणी श्रीराम जप केल्लो आसा. तशेंच आयज दिसा गोकर्ण मठा भितर 11 दिसाचे यज्ञानुष्ठान बी प्रारंभ जाल्लो आसा. आज हे कार्यक्रम पळयल्यार म्हाका अयोध्या राम मंदिराक कशें गेले तशें हे गोकर्ण पर्तगाळी जिवत्त मठ हांवें म्हाका हे गोकर्ण पर्तगाळी मठ दिशिल्लें अयोध्या आयल्यावर दिशिल्लें आसा. कसं जाल्यार म्हाका स्वाम्यांनी हे एक मठाचे एक जिर्णोद्धार भव्य दिव्य एक जिर्णोद्धार केल्लो आसा. तशेंच आमगेले एक 77 फुटाची एक श्रीरामाची मूर्ती केल्लो आसा. कसं जाल्यार म्हळ्यार इंडिया भितर ही मूर्ती खंय ना. कसं असल एक भव्य दिव्य मूर्ती आज अनावरण जाता आसा. म्हळ्यार आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येतना. कसं लायक म्हळ्यार पक्षाक मागेले एक हांव एक मागेले फेसबुकाचेर एक पोस्ट घाल्लो. कसं म्हणून सांगलें एक इन्विटेशन घाल्लें हांवें. म्हाका आज देश विदेशान म्हळ्यार कितें हांव एक एस्ट्रोलॉजर आशिल्लो प्रत्येक देशां भितर की गांवां भितर फिरता उरता. म्हाका मस्त IAS ऑफिसर आले की मस्त पॉलिटिशियन आले. हे तुमगेलो गांव खंय आसा, हे स्वामी तुमगेलो कोण. एक इतलें सान हेज्याचेर आमगे स्वाम्यान असल एक नांव कीर्ती करून घेतलें की म्हळ्यार आमकां हाजे बद्दल सांगच्याक एक उत्तर ना. जय राम जय जय राम असल एक मंत्र जपाचे तुम्ही दर्शन केलं मात्रानं हे पारायण केलं मात्रानं जन्मोजन्मी केलं तसं एक कर्म विपाक दोष आमगे स्वाम्यान आमगे हातान काढला आसा. त्या प्रकार हे कार्यक्रमाच्या बद्दल आम्ही सांगचे तशी ना. आज आम्ही पळयला जेवणा अरेंजमेंट की अथवा यज्ञ अनुष्ठानाचे अरेंजमेंट की एकदम नंबर 1. म्हळ्यार कितें आसा, अनन्या चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमां के. अनन्य चिंतेन भक्तीन भावने पूर्वक कलियुगा भितर कोण यज्ञानुष्ठान करता तांगेले योगक्षेम पळयत म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या प्रकार आमगेले स्वामी हांव देव म्हणटा आसा कित्याक स्वाम्या निमित्त आमकां एक योगक्षेम जाता आसा. त्या प्रकार हो 11 दिसाचे कार्यक्रम आसा. अति वैभवपीत जावन आमगेले समाज लोकांक देशाक राष्ट्राक बरे रितीन एक सन्मार्ग प्राप्त जावका स्वाम्याल आशीर्वाद रामदेवार अनुग्रह सदैव प्राप्त जावं म्हणून हांव देवाला प्रार्थना करता. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. थँक्यू.